हिरो मोटरकॉपान CSR अंतर्गत गोंय पुलिसांक 100 दुचाकी दिल्यात। ह्या नव्या दुचाकीक लागून पुलीस कामात कार्यक्षमता वाडटली म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हाका येवन मेळ्ळे आनी स्वताहून आमकां 100 मोटरसायकल्स गोंय पुलिसाक दिवपाक जाय म्हणून सांगलें अंडर द CSR एक्टिविटी। आमकां जाता आनी वयल्यान जाता तितके बेगीन दिवपाक जाय। आमचो थोडोसो उशीर आमच्याच कडल्यान जालो खरें म्हटल्यार, ते खूब दीस पयलीं दिवपाक तयार आशिल्ले। सगळ्यात पयलीं हांव हिरो मोटरकॉप हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी आज 100 बायक्स आमकां ज्यो हँडओवर केला आनी ज्यो 100 बायक्स which will help for the mobility of the police in distress specially. त्यो बायक्स आमकां म्हाका दिसता गोवा पुलिसच्योच बायक म्हणून ब्रँडींग करच्यो पडटल्यो। IGPचे तर म्हणण्यार ताका GPS बसून घेवप, म्हणजे पुलीस खंय भोंवता बायक घेवन तेंय कळटलें आमकां। स्पेशली त्या खातीर ब्रँडींग आनी GPS हे जर दोनूय केले जाल्यार हाज्याय फुडें म्हणजे अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो व्हेकल्स GPS बसोवप, ब्रँडींग करप हाची गरज आसा, जेणे करून एक म्हणजे बायक किंवा ती गाडी पळयल्या उपरांत कळपा जाय पुलिसाची गाडी म्हणून। तो सिव्हिलान सुद्दां जरी आसलो जाल्यार आयडेंटिफायड जावपाक जाय दीस इज अ पुलीस बायक, म्हणजे पुलीस आयलो हा म्हणून हें कळपाची गरज आसा। त्या खातीर DGP should take the initiatives and brand that vehicle and also fit the GPS for that particular vehicle.